तुम्ही इश्यू घेतलेले चिंबेल MRF प्लांट थिंगसर खुबशे कचरो रस्त्यार येयले म्हणून आता स्कूल स्टार्ट जाल्ल्या फक्त 150 मिटर्स स्कूल आसा आणि उरलेले ते पणजे सुद्धा स्कूल आसा त्याचे सगळे थंयसरच रावता पावसान ते चिखल जावन रेबर रस्त्यार येयल्ले आसा सो तुमी हेजे कितें म्हणून करता तर पहिली गजाल म्हणल्यार हो विशय हांवें 3 म्हयन्या पयलीं घेतलो हांवें सांगलें की आतां स्कुलाक सुटी पडल्या कचरो वाडत आसा कसलो रस्त्यार आसा हो विषय ज्या जाग्यार हे कचरो डंप करता तो MRF फॅसिलिटी दॅट इज मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी स्टोरिंग अँड बेलिंग ऑफ ड्राय वेस्ट नॉट वेट वेस्ट आणि ही अंडरटेकिंग विलेज पंचायत ऑफ चिंबेल जी आसा त्या अंडरटेकिंग 2 of 2007 सुमोटो रिट पेटिशनांनी दिल्ली आसा हायकोर्टाक दिल्ली आसा सो दीस आर ऑल इन वायलेशन ऑफ हायकोर्ट्स ऑर्डर 2 महिन्यांच्या 2 महिन्या 2.5-3 महिन्या पयलीं आमी जेन्ना विशय घेतला तेन्ना लोकल MLA ओके रुडॉल्फ फर्नांडीस हाणें सांगलें की म्हाका खंय स्वप्न पडटा आनी ताणें मिटींग घेतली आपूण हे प्रॉब्लेम सॉल्व करता म्हणून आज 3 महिन्यांनी पयल्यो पावसाच्यो सरी जेन्ना पडल्यो ताचे 4 दीस पयलीं जेन्ना हांवें कचरो परतो पळयलो तेन्ना हांवें परत विशय घेतलो आनी सांगलें की बाबा हो साफ करूंक जाय तुजेर आमी लोकांनी विश्वास केला तुवें सांगला एश्योरन्स दिला की आपूण करून घेतलो म्हणून तुवें करूंक जाय आसलें तें जावंक ना कचरो परत रस्त्यार आयला 100 मिटराच्या भितर सरकारी स्कूल आसा गव्हर्मेंट भुरगे थंय शिकता 50 मिटराचेर कपेल आसा ताच्या फाटल्यान देवूळ आसा कुशीक ते बाजार आसा ते लोक नुस्तें विकतात ताचेर मूस बसता हे आसा लोक ते रावता इतले आसतनाय डिसेंबर जेन्ना इलेक्शन जाल्ले ZPचे चीफ मिनिस्टरान थंय सभा घेतिल्ली तेन्ना ते साफ कित्याक जाल्ले आतां कित्याक साफ जायना जो तांचो सरपंच आसा संदेश चोडणकर तो संदेश शिरोडकर तो ब्लॉक प्रेसिडेंटूय आसा BJPचो 5 इंजीन सरकार आसा ते MLA तांचो ZP ताचो पंच मेंबर ताचो सरपंच तांचो चीफ मिनिस्टर तांचो हे सगळे आसतना कित्याक जायना ZP गौरी कामतान सांगिल्लें की हर मोटो इज स्वच्छ चिंबेल स्वच्छ सांताक्रूज म्हणून ती स्वच्छता जर तुझ्या दारान तू चिंबलान करूं शकना जाल्यार वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट सो खंय ना खंय तरी सरकाराक पडून गेले ना पंचायतीक पडून गेले ना रिला काडपाक 2 जाण वांगडा भोंवता खंय फातर लायले एक दिशी येदोसो ते हांगाच्यान इतलो उमरो उबो करता जाल्यार ते रिला करून घालता कचरो दिसना सरपंचाक कचरो दिसना MLA कचरो दिसना इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय आय एम गोइंग टू अप्रोच दी हायकोर्ट इफ नो सोल्युशन इज फाउंड फॉर फायलिंग कंटेम्प्ट प्रोसिडिंग्स इन द मॅटर फॉर हॅव्हिंग फेल्ड पर्सिस्टंटली and also seek the disqualification of this sarpanch who has failed persistently to deal with garbage issues. चिंबलच्या लोकांक फक्त एक वोट बँक कहे पळयतात हे लोक ते करीत आसा रे अजून पर्यंत जे थंय MLA निवडून आयले न्ही सांताक्रुजान तांणी फक्त चिंबलच्या लोकांक वोट बँकूच म्हणून पळयले आनी चिंबलच्या लोकांनी केन्ना होपूय दवरलो ना तांचेर बट आय हॅव गिवन दॅट होप नो आय एम हियर टू टेक इश्यूज आय वील टेक इट अप लिगली पर्सनली जेन्ना कितें आसा ते आमी दितले that things are going to change. That's my assurance to the people of Chimbel. But the people should come out also if required की भायर तुमकां गरज पडल्यार तुमी भायर येवचें पडटलें त्या दिसा आयिल्ले हे 2-3 दिसा भितर आनी साफ सफाई जर जायना जाल्यार आय एम ऑलरेडी रायटिंग टू पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड and हेल्थ डिपार्टमेंट to say that action be taken, inspection be done. अरे it has turned into a garbage dump site. फाल्यां लोकांक तुम्ही ब्लेम करतले की लोक हाडून गार्बेज डंप करता म्हणून तुम्हीच जेन्ना गांवची गार्बेज हाडून थंय उडयता जाल्यार यू आर क्रिएटिंग अ ब्लॅक स्पॉट इन वायलेशन ऑफ दॅट ऑर्डर ऑफ सुमोटो रिट पेटिशन सो यू कांट ब्लेम द पीपल इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी पयशे तुम्ही गार्बेज टॅक्स कलेक्ट करता रिस्पॉन्सिबली गार्बेज वेस्ट कलेक्ट करा आणि डिस्पोज करा एज रिक्वायर्ड अंडर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज. तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस हिमाचल और केरला? नहीं यार इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके लेट्स गो फॉर इट. डन डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए होंडा का डिओ 125 ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था.
बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. Also, it was a great fun. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.